कॉम्बिनेशन जे जाल्लें आसा ते खंय तरी म्हणजे बाजूक पडपाक जाय, कारण 25 ते 30 वर्सां हेच सेरुला कोमुनिदादीन बशिल्ले आसा आनी देर आर वेरियस थिंग्स हॅपनिंग इन कोमुनिदादी सेरुला. सो ते जर जाग्यार करता उडयतले, ह्यो सगळ्यो गजाली जर व्यवस्थीत जातले जाल्यार सगळ्या गांवकारांनी भायर सरचे पडटले 12 तारखेक आनी येवन आपलो हक्क जो आसा, आपलो गांव वाचोवपा खातीर, आमची कोमुनिदा वाचोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय ते गांवकारांनी सत विवेक बुद्धी थंय येवन सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट हे पॅनल जे आमी उबें केलां त्या पॅनला फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावचे आनी खरें परिवर्तन जे आसा, खरो बदल जो आसा तो घडोवन हाडपाचो हे आमच्या गांवकारांच्या हातान आसा. सो हांव म्हज्या बरोबर आज दिलीप मांबरे आसात, हे करंट कमिटीचेर आसा. ते खंयचे जे कितें चल्लां त्या कमिटीचेर हे तांकां सहन जालें ना, ते तांच्यान भायर सरले, ते आमचे बरोबर आसात. बाब ॲडवोकेट शंकर फट्टे हे म्हजे बरोबर आसात आनी बाब विल्बर टिकलो हे आज आमी हांगा आज प्रेसाक संबोधीत करता. फॉर एनी फर्दर हे हांव बाब ॲडवोकेट शंकर फट्टे सांगता ताणें प्रेसाक संबोधीत करचें. मुख्य म्हणजे सगळे गांवकार नाराज आशिल्ले, कारण इलेक्शनान सदांच घोळ जाता, बोवाळ जाता आनी हात वयर करून इलेक्शन घेता. कितें हॉलान चल्लां तें कोणाक कळच ना. जाणटे लोक येयल्ले आसता, कोण अशे उमेदीन बाबा आपली कोमुनिदाद आपलो गांव म्हणून 3-3 वर्सांनी पयशेंतल्यान, म्हणजे आजरा म्हण, माणगांव म्हण, सावंतवाडी म्हण अशे सुद्दां गांवकार थंय आसात, ते सुद्दां आमच्या इलेक्शनाक येतात. पण नाराज जावन वता, कित्याक कारण थंयसर इलेक्शन हो प्रकार जायत ना. कोण येता आनी धमकी दिता, हे हात वयर कर रे, हात सकयल कर रे, हांगा बस रे, थंय बस रे, असल्यो धमक्यो जाता थंयसर. आनी थंयसर इंटिमिडेशन, थ्रेट म्हूण अशे जबरदस्ती आनी नाका जाल्लेली वेंडलिजम जें चालू जाता, मोडतोड सुद्दां जाल्ली आसा. तर हे जावचें न्ही, हे सगळ्या गांवकारांची मागणी आसली आनी आमी त्या प्रमाणे अर्ज केल्लो सगळ्या ऑथॉरिटीक, बाबा तुमी जें इलेक्शन आसा पळय तें बॅलट पेपराचेर घेया. कायद्यान अशें ना हात वयर करूनच घेवंक जाय अशें ना, बॅलटाचेर घेवपाक जाय. तुमी बॅलटाचेर घेया, पूण आमकां कांय उत्तर आयलें ना आनी त्या खातीर आमी कोर्टान गेले. आनी कोर्टान आज निवाडो दिल्लो आसा मुख्य म्हटल्यार की कायद्या प्रमाणेच इलेक्शन घेवचें म्हणून. आनी कायद्यान बरयल्लें आसा ओपन बॅलट म्हणून, आनी कोर्टान इंटरप्रिटेशन दिल्लें आसा. ओपन बॅलट म्हणजे कितें? ओपन बॅलट म्हणजे पेपर, बॅलट पेपर दिवचो आनी बॅलट पेपराचेर टीक मार्क करून इलेक्शन करचें. सो ह्या वेळार आतां म्हण सांकवाळे कोमुनिदादीन बॅलट पेपर इलेक्शन जाल्लें आसा. त्याच धर्तेचेर कोर्टाची ऑर्डर जी जाल्ली आसा त्याच धर्तेचेर सेरुला कोमुनिदादीन सुद्दां यंदा बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें. ही एक खुशखबरी आसा. सगळ्या गांवकाराची मागणी आसली. आज ही मागणी खऱ्या रुपान एक्चुअली प्रत्यक्षान घडटा आनी लोक म्हाका दिसता जे इलेक्शनाक येताले त्याच्या पेक्षा चड येतले ह्या वेळा आनी चड लोकांनी येवचें, कारण लोकांक हात वयर करून इलेक्शन आवडनासलें. आतां बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें, डिसेंट गांवकार आसा ते शांततेन मतदान करतले आनी फ्री एंड फेअर इलेक्शन म्हणटा पळय ते सेरुला कोमुनिदादीन जातलें, ही आमकां आतां खात्री आसा. तुम्ही म्हटलें की हांवें पयलीं दमदाटी केली वयताली इलेक्शन घेवच्या पयलीं, आनी आतां बॅलट पेपर आसा. म्हाका सांगात, बॅलट पेपर आसून सुद्दां इलेक्शना पयलीं दमदाटी केली वयची ना, तुमकां कितें दिसता? सगळ्योच गोश्टी आमी कंट्रोल करता. कितें आमिशां दाखयतले, कोणाक धमकी दितले, हे प्रकार घडटलेच. हांव ना म्हणना, पूण गांवकारूय तितले शातूर जाल्ले आसा. लोकांनी हांकां 25 वर्सां पळयल्ले आसा आनी लोकांक हे नाका. तर ते लोक जे आतां पळय येतले तांकां एक स्वतंत्र बाबा निर्णय घेवपाक कोणाचो दबाव नासतना, हॉलान जरी कोणाचो दबाव आसचो ना, हात वयर कर रे म्हणून, कोण कोणाक वोट मारले ते कोणाक कांय कळचें ना अशें. म्हणजे तांकां बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जाय आशिल्लें, ते आपूण शांततेन मतदान जातलें आनी कोण असो जबरदस्ती करून पावचो ना. फर्स्ट टायम जाता बॅलट पेपर सेरुला कोमुनिदादीन फर्स्ट टायम सेरुलाचे पयल्या फावट सेरुलान फर्स्ट टायम जाता. सांकवाळे कोमुनिदादीन म्हाका दिसता शक्यत 2-3 वर्सां 2019 पर्यंत बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जाल्लें आसा. ह्या वर्साय बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जाल्लें आसा. आनी आल्दोना कोमुनिदादांनी म्हाका दिसता आनीकूय कोमुनिदादींनी डिमांड केल्लें आसा, बाबा हे इलेक्शन घेता तुमी तें सारकें न्हय म्हणून हात वयर करून. कितें आसा, ल्हान कोमुनिदादी आसा न्ही, 25-50 वोटर आसा जाल्यार हात वयर करून इलेक्शन घेवं येता.
तितून ते कावंटिंगाक आनी एका तितली दमदाटी बीन जायना आनी चड करून ते अनअपोज बीन जाता धाकटे धाकटे कम्युनिटी आसता पूण सेरुला सारकी जेन्ना व्हड कम्युनिटी आसता 500 लोक जर प्रेझेंट असले हॉलान 500 हात काउंट करपाक कितलो टायम लागतलो जो पर्यंत काउंटर फर्स्ट सिटाचेर काउंट करून लास्ट सीट पर्यंत पावता पळय तो पर्यंत खुबश्यो गोश्टी घडटा कोणाचे हात वयर येता कोणाचे हात सकयल वयता कोणाचे हात वळलेले आसता दुखलेले आसता सकयल काडटात खुबश्यो गोश्टी घडटात ते कोण धमकी दितात कोण म्हणटा ह्याच सायडीक बस कोण सांगता हे हात वयर कर रे म्हणून तांकां लोकांक कळना कितें चल्ला पळय तें तांकां दिसता हात वयर करूं जाय म्हणून ते चुकून हात वयर करता सो ह्यो गोश्टी घडच्यो ना तुम्ही एज अ एडवोकेट तुमकां दिसना ते वर्ड आहा ते ओपन बॅलेट इलेक्शन दॅट इज अ ट्रिकी Right. So that word open ballot is interpreted by High Court in writ petition number 930 of 2019. आणि आज हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरी प्रमाणे सांगला की रीट पेटिशन 930 ऑफ 2019 जो निवाडो दिल्लो ओपन बॅलट म्हणजे कितें पळय ते तेंचे कोर्टान सांगलेले त्या प्रमाणेच इलेक्शन घ्या म्हणून आनी कोर्टान सांगला ओपन बॅलट डिनोट्स पेपर म्हणून इन डिस्टिंक्शन विथ सिक्रेट बॅलट प्रोसिजर वेगळो आसलो ओपन बॅलट म्हणजे तुम्ही सांकवाळे कम्युनिटीत घेतल्या प्रमाणे तुम्ही हॉलान येता कोण वोटर हॉलान प्रेझेंट आसा पळय ते रेजिस्टराचेर नोट जाल्ले आसता इलेक्शन ओपन जाता इलेक्शन ओपन जायना फुडें प्रत्येक इलेक्टराक एक बॅलट पेपर दिता तेजें नांव टीक करता तो वचून मागीर मतपेटीन घालता ह्या प्रमाणे इलेक्शन जाता खंयच्या थंय इलेक्शन जातलें खंयच्या थंय कावंटींग जातलें अशें म्हणजे टोटल ट्रान्सपरन्सी आसा ओपन बॅलट म्हणजे कितें आसा तो बॅलट ताका डायरेक्ट कदेलीचेर सुद्दां मेळटलो पण जेन्ना तेजें नांव अनावन्स जातलें पळय तो रेजिस्टराचेर टीक करतले बाबा हो खरोच वोटर प्रेझेंट आसा टीक करतले आनी तो वचून मागीर ताका सिंगल बॅलट म्हणजे सोसायटीचें जें इलेक्शन जाता पळय बाकीचें तर त्या धर्तेर इलेक्शन बेसिकली कितें जातालें की बोगस वोटर खूब येताले आनी बोगस शेअर होल्डरूय येताले आनी थंय त्यामुळे ते बोवाळ जातालो कळनाशिल्लें कितें तें कित्याक थंयचे काही आसात ते लोक मॅनेज करताले ते सो नाव आतां कितें जालां की जशें हांवें उदोवन म्हणलें की तुमची आयडेंटिटी कार्ड प्रत्येकान घेवन येवपाक जाय जे वोटर आसतले आमचे सेरुला कम्युनिटाचे आनी आपले वोटर ID थंय नाव टीक केलें तुका बॅलट मेळटलें सो दॅट इज कॉल्ड फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स आनी हे आमी डिमांड करताले की अशें सेरुलाचे जावचे म्हणून आनी तशें जातलें अशी आमकां खात्री आसा तुम्ही वोटर लिस्ट मागली आता कोर्टान झालं की तुमकां दिवची 12 तारीख लागीं उठलीच न्ही तेन्ना फाल्यां एज पर कोर्टाक हाज्या ऑर्डरी प्रमाणे फाल्यां सर्टिफायड कॉपी आमकां मेळपाक जाय कोर्ट हॅज गिवन दॅट ऑर्डर मागीर तितून कितें टेम्परिंग जावचें ना म्हणून आमी सर्टिफायड कॉपी आमचे कडेन वोटर लिस्ट आसा ना न्ही पूण एक्चुअल बाबा वोटर लिस्ट फायनल जे तेंच्यांनी प्रिपेर केला पळय ती ऑथेंटीक कॉपी आमकां दिवपाक जाय म्हणून आमी कोर्टा कडेन मागलेलें आता तुमच्या सायटींतल्यान सेरुला गांवकाराचो एकवट म्हणून तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स बीन घेतलेली लास्ट सो तुमच्या सायटींतल्यान तुमच्या पॅनल कोण कोण आसता आमच्या सायडीच्यान आमचे पॅनल ऑलरेडी ठरिल्ले आसा मेंबर्स 11 तारखेक टोटल 6 जाण आसपाक जाय आमचे कडेन 8 जाण आसा सध्या पॅनलाचेर आनी 11 तारखेक आमचें नॉमिनेशन फायलींग आसतलें तेन्ना 11 शेनवार आसा त्या दिसा आमी नॉमिनेशन फायल करतले आनी आमचे पॅनल जे आसा दॅट वील बी अंडर दिलीप मांबरे एडवोकेट शंकर फट्टे हांव स्वता महेश मांबरे विल्बर टिकलो देन लवचंद्र शिरोडकर म्हणून आसात प्लस मारियो आतायत आसा आनी रोमियो लोबो अशी ही नांवां आसात तेन्ना दीस इज अवर पॅनल आनी ह्या पॅनलाचेर आमी सेरुला गांवकारांचो एकवट म्हणून आमी हे पॅनल आमी फिल्ड केल्ले आसा फॉर सेरुला कम्युनिटाक 2025 12 जानेवारीक थँक्यू थँक्यू सो मच